वक्फ बोर्डाची जे अमेंडमेंट आसा ह्या संदर्भात अध्यक्ष ब्रीफ करतात अध्यक्ष आणि ब्रीफ discussion करतात झालं. आणि काय नाही आणि ते त्यांची काय काय मेन मीटिंग टॉपिक वक्फ बोर्डात जे अमेंडमेंट आला पाहिजे त्याला तो जनरल सेक्रेटरी आणि राज्यसभेचा मेंबर राजेंद्र अग्रवाल होता. ताजे पार्टीच्या सगळ्या इम्पॉर्टंट आमदार मंत्री सगळ्या इंटरेक्शन आहे त्याच्यात. प्रेसिडेंट बाबा तुम्ही बीजेपी ऑफिसार बीजेपी ऑफिसान जॉय दिले ना पूण तुम्ही इंडिपेंडेंट न्हू सो आयज कशी I can go to anybody's पण office. किती डिस्कशन असले There is no मीटिंग question of I going to it is not a barrier that I should not go anywhere. I am independent. मागीर सो मीटिंग किती असले मीटिंग आलं रिगार्डिंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आमचे होम मिनिस्टर जे अमित शाह आसा तांचें हांव मनपसून अभिनंदन करतां. जी जुलूमशाही आशिल्ली ती नश्ट करपा खातीर तांणी प्रयत्न केलो आणि हो प्रयत्न इमिडिएट आमकां तातूंत सक्सेस जरी न मेळ्ळो तरी फुडल्या 10 वर्सांत आमकां कळून येतलें की हें कितें चल्लें तें. कारण 2006 जी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डाची आशिल्ली ती आज जवळ जवळ 6 टायम्स जाल्या. ही कशी जाली हें सगळें आतां इल्लें सगळ्या भारतांतल्या लोकांक आनी तांच्याय कम्युनिटीक कळटलें. आनी हेचे वयर सद्या आमी कांय उलोवपाचें ना. आनी डॉक्टर राधा मोहनान हांगा येवन ते MP आसा आमच्या जयपूर ह्या भागांतले आसा म्हणजे राजस्थानांतले आणि तांणी योग्य मार्गदर्शन सगळ्या आमदारांक त्या खातीर आपयले. सगळे पार्टीच्या आमदारांक आपयले त्या नंतर अपक्ष आमदारांक आपयले आणि हे सगळे तांणी मनपसून सगळ्यांक एक्सप्लेन केलां. आतां ताजेर आमी हो जी मॅसेज आसा ती सगळे लोकां मदीं सगळे कम्युनिटी मदीं पावोवपाची आवश्यकता आसा आणि ते आमी पक्ष मार्फत आणि संघटने मार्फत पावयता. आणि सरकाराच्या कामकाजाबद्दल किती डिस्कशन जाल्लें ना ताजेर कांय नासता. दिस इज द ओनली वक्फ बोर्ड जो बील पास जाला ताजेर आमकां संबोधीत केला आणि आमकां खुबश्यो गोश्टी एक्सप्लेन केल्या.